नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। दक्षिणेतूच कित्याक उत्तरेतूय विमानतळ जाय, गत नाशिल्ल्यांनी सरकाराक ज्ञाना शिकोवची न्ही, मोपा सरकाराचो, सरकार करतलोच, मुख्यमंत्र्याचे मोपा विरोधकांक आव्हान। गोय, बेंगळूर, अमृतसरा सारकेले टुरिस्ट सुवातींचेर अल कैदा, आयसिस, लष्कर ए तैयबाचो एकठांय आतंकवादी हल्लो न्हयकारू नजो, एनएसजीची शिटकावणी, गोय पुलीस अलर्ट। दोन 2017ची विधानसभा वेंचणूक लुइजिनाच्या फुडारपणाखाला काँग्रेस लढयतली। लुइजिन काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार, संकल्प आमोणकाराची प्रुडंटाचे डिबेटीन घोषणा। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत रेबीज दुयेंतींक दवरूंक ना वेगळीच व्यवस्था, बेतोड्या सुणो चाबिल्ल्या दुयेंतींचेर बाकीचे पेशंटा बरोबर उपचार, दोतोर सरकाराकडेन मागतात वेगळो रूम। आनी शेजारच्या जिल्ल्यांतल्यान विरोध जाल्ल्यान एंट्री फीचे गणित अपेक्षे प्रमाण जुळना, पेट्रोल आनीक 2 रुपया वाडोवन एंट्री फीचो परिकार सरकार करता फेरविचार। खबरो विस्तारान। दक्षिणेतूच कित्याक उत्तरेतूय विमानतळ जाय, मोपा सरकाराचो विशय, सरकार तो करतलोच, फाटी सरपाचो ना। दाबोळे चालूच उरतलो म्हूण आरएफक्यूतूच स्पश्ट केला। ह्या विशयातली गत नाशिल्ल्यांनी सरकाराक ज्ञाना शिकोवची न्ही, तांकां दिल्ली कामां तांणी करची। कणकवली जाहीर सभेन मोपा आनी सिंधुदुर्गाचेर केल्ले वक्तव्याचेर मिडियाक स्पश्टीकरण दितना मुख्यमंत्री पर्रीकारान विरोधकांक सरळ आव्हान दिलें। पर्रीकारान मोपा सिंधुदुर्गाचें कनेक्शन लायिल्ल्यान गोंयान सध्या खवदळ पडला। जे कोण हे पळय कोट करता पळय ते फटिंगपणां म्हणटा अशें कांयच हांवें म्हणना। हांवें म्हणलां की मोपा येतलो, गोंयची ट्युरिजम वाडटलो। तुमचे कडेन ट्युरिजम न वाडपाचें एक कारण म्हणजे नारायणराव राणे जो इन्वेस्टमेंट आयले की 25% आपल्या भितर भागी मागता। त्यामुळे हांगा हॉटेलां येना, त्यामुळे गोंयान आयिल्लो ट्युरिस्ट गोंयान येतलो आनी परत वतलो। जशें गोंयची संख्या वाडटली ट्युरिजमची मोपा येतकच, तांकां 15 दीस गोंयान रावतकच मागीर ते खंय ना खंय वतले। आयज जयपुराक वता ते, फाल्यां तुमचे कडेन हांगा फॅसिलिटी आसा जाल्यार तुमचे कडेन येवंक शकता ते। सो यू हॅव एन ऑपॉर्च्युनिटी वीच यू कॅन बेनिफीट। मोपाचो विशय गव्हर्मेंट डिसिजन घेतलो, तो विशय अन्य लोक घेवंक शकना जांकां त्या विशयाची गती ना किंवा त्या विशयाची कांय म्हायती ना। लोक आपली कामां सोडून दुसऱ्या जाग्यार धांवपाक लागल्यात। तुमकां दिल्या ती कामां ती करा मरे। विशय डिबेट करपाची तयारी म्हजी भरपूर आसा, पण म्हाका अशें लक्षात आयलें की कितलोय डिबेट केलो आनी कितलेय प्रूफ दिलें तरी सुद्दां आपले तें शेपटी वांकडी कुत्र्याची अशी आसता तशीच करता। मोपाच्या आरएफक्यू वाचा, पयलें वाक्य आसा की दाबोळी वील बी रिमेनिंग एज इट इज। तर जे कोण आयज पळय मोपा नाका बी म्हणटा पळय तांचे पयलींचे स्टेटमेंट सगळे आमचे कडेन रेडी आसा। आय वील लॉन्च द वेबसायट एंड देन कम हियर दॅट पीपल ओनली जज। 3000 कोटी रुपयाचे इन्वेस्टमेंट जो कोण करतलो पळय म्हणजे तांचो प्रयत्न तोच आसा कितें तरी हे हाडची म्हणून भितर अनसर्टनिटी जावची ना। हांव आतांच सांगता, वी आर व्हेरी फर्म ऑन इट। Absolutely under no circumstances it will change. I am ready to explain and I am giving guarantee that Daboli will remain as it is with similar traffic even after Mopa. आणि हांव पळय अनेक प्रश्न विचारता, अधिकार दाबोळीक जसो एअरपोर्ट आसपाचो अधिकार तो उत्तर गोंयच्या लोकांक ना, गोंय म्हणजे फक्त दक्षिण गोंय। काडप हे राष्ट्राच्या हिताच्या दृश्टीन ना। जे कोण नेवीक कार्ड म्हणून सांगता पळय दे डू नॉट अंडरस्टँड। I am not accusing them, but they do not understand importance of a naval base there. त्याच्या विशयाचेर तुमकां सप्टेंबरान नोव्हेंबरान पयल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्याक आय वील कम विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड आय वील गिव एवरीथींग। ताज्या परी कडेन आयज हांव कांयच सांगिना। हांव इतलेंच सांगता की दाबोळी वील बी देर एज इट इज। गोय, बेंगळूर, अमृतसरा सारक्यो टुरिस्टांनी गजबजिल्ल्यो सुवाती आयसिसाचे अल कायद्याचे रडाराचेर आसात। अल कैदा, आयसिस, लष्कर ए तैयबा सारकेल्यो आतंकवादी संघटना एकठांय जावन भारतांतल्या अशा सुवातींचेर बरोबर हल्लो करपाची शक्यताय न्हयकारू नजो म्हूण एनएसजीचो डायरेक्टर जनरल जयंत चौधरीन शिटकावणी दिल्या। असल्या हल्ल्यांक जाप दिवपाची तयारी एनएसजीन दवरल्या।
गोयचे पोलीस अलर्ट आसात अशें DIG सांगता. As you're aware, Al-Qaeda has early also been seen to have a presence over here. They had recce'd Goa, where a lot of foreign tourists go. They had gone to Bangalore and other such places. Now that they've declared their intention of attacking India, they will obviously ally with some of the known groups that we have, whether it's the Lashkar, whether Jaish, or whether Harkat, or whether the IM, Indian Mujahideen. So the apprehension we have is that if they do have a combined kind of strategy, if they do go in for combined operations, what I mentioned, we have to prepare for multi-city, multiple terror attacks, and that is what we are trying to prepare ourselves. NSGन दिल्ल्या शिटकावणीची खबर गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक दिल्या आनी सादूर रावपाक सांगला अशें गोंयचो DIG KK व्यासान सांगले. आतंकवाद्याचेर कारवाय करपाक गोंय पुलीस तयार आसात. ISIS is not considered, it does not have operation ability across the continent. See, there are events which happened in Australia. It was a self. अशें आसतलेच न्हय. Everywhere there can be like that. We will be alert on the threat. That's all. पोन्ने गोंय वाठारांत जावपी गोंय साहेबाच्या प्रदर्शनाक येवपी विदेशी पर्यटकांचेर खासा नदर दवरतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक प्रियंका कश्यपान सांगले. सायबर कॅफे आनी हॉटेलांनी पुलिसांक सहकार्य करचे असो उलो कश्यपान मारला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2017ची गोयची विधानसभा वेंचणूक काँग्रेस लुईझीन फालोरेच्या फुडारपणाखाला लढटली. लुईझीन काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार आसतलो. काँग्रेसीचो फुडारी संकल्प आमोणकारान प्रुडंटाच्या डिबेटीन ही घोषणा केली. लुईझीन आड परिकार अशी वेंचणूक जातली म्हूण संकल्प उलयला. How are you looking ahead for these next 2.5 years under Luizin Falero's leadership? No, definitely. See, for the next election, our leader will be Luizin Falero. So, under Luizin Faleroच्या अंडरूच ही पार्टी बिल्ड जातली आहे 2-2.5 वर्सां भितर आनी फुडल्या इलेक्शनाक वयता तेज्याच नांवान आमी इलेक्शनाक वयतले अंडर लुईझीन फेलोराच्या भितर मातसो दुबाव ना बिकॉज ही हॅज दॅट केपेबिलिटी ही इज केपेबल ऑफ दॅट आनी हेजे भितर कोणाक म्हाका खंयच्याच लिडरांक म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन आसपाना कित्याक लुईझीन फेलोराच्या हेजे भितर नेतृत्वा भितर काम करपाक कित्याक आयज तेंच्यांनी सगळे लिडर्सान प्रूफ केले थंयसर येवन स्टेजीर बसून कित्याक येस वी आर विथ यू. You are saying Luizin Falero should be the chief ministerial candidate also. So you go ahead, we are all are there. हांव तेच विचारपाक सोदतालो की 2017 मनोहर पर्रीकर वर्सीस लुईझीन फालेरो. Definitely आमचे हाय कमांड डेफिनेटली जे डिसिजन घेतलेले our next candidate will be chief minister Luizin Falero and under his leadership we can always go ahead and it is acceptable to all the leadership. For the first time a Congress leader is openly saying की आमचो chief ministerial candidate असतलो. घेऊया एक विराम.